मॉर्निंग डॉक्टर हांव ताका सत्व करता. सो अल्टरनेट डे सत्व नाल्यार होममेड सेरेलॅक केला सो ते दिता. मागीर ते न्हिदता. सत्व कितले पातळ असता तुझे? आता पातळ असना मातसो ठीक कितले असता? कापा काढून दिता तू? हा, सो चमच्यातल्यानूच दिवपाक लागता, चमच्यातल्यान पडटा ते अशें धरतकीर. ओके, 9 मंथ्सच्या बेबीची कन्सिस्टन्सी शुड बी ते उकलून खातले. आता ते सध्या टॉय पळय कशे उकलून खाता. हा, कारण तू तसल्या टायपाचे जेवण दिना. दितले खातले, जस्ट लिव्ह हर अलोन विथ द फूड. ओके, सो युअर फर्स्ट इज नाचण्याचे सत्व. देन तुझे किमती किती असता तितून, ती जी खिचडी तू करता तितून? खिचडी रायस असता तितून, दाल घालता, डिफरंट सेम असता. मूग दाल, चना दाल, तूर दाळ, मसूर घालता. केन्ना केन्ना पीस ऍड करता आणि विथ व्हेजिटेबल्स म्हणल्यार कॅरट, कॉलीफ्लावर, बीट, व्हेरी गुड. पालक पानां घालता. केन्ना केन्ना फ्रेंच बीन्स अशें सगळं ऍड करून हे केन्नाच्यान सुरू केलें तुवें? 7 मंथ्स स्टार्ट केले. इतले न्ही, आता सगळे. आणि 6 महिन्याक कितें स्टार्ट केल्ले? 6 महिन्याक प्युरी स्टार्ट केली. स्टार्टिंग कॅरट अशी प्युरी स्टार्ट केली. पयलीं उदक केलें कॅरटाचें आनी पीठ घालून उदक दिता. मिस्टेक नंबर 1. We are shifting the baby from breastfeeding to semi-solid, not from 1 liter over. ते म्हणटा when we start, तुझे ऑलरेडी उदकूच वताले न्हू ब्रेस्टफीडिंग म्हणल्यार लिक्विड कन्सिस्टन्सी. आय डोंट मीन उदक, लिक्विड ते एका लिक्विड कन्सिस्टन्सी कडल्यान तू दुसरी लिक्विड कन्सिस्टन्सी करप न्ही. हा, स्टार्ट करतानाच प्युरी करपाची. यू आर जस्ट स्टार्टिंग समथिंग न्यू न्हू. भुरग्याक खावपाक जाता तर 3 महिन्यापासून तोंडा हात आनी पांय कित्याक घालता? To prepare for 6 months. So instead of progressing, you all keep them at the same level or regress. ती पहिली mistake झाली. So now we will pick up one mistake so that you are not going to repeat this. Not for this baby, for the next baby also. Because this is your first baby. Then, because even I told you, during the breastfeeding, there was a mistake. Now, I have not seen you during breastfeeding. पण definitely, आम्ही जो आता plot केलो graph, तितूंतल्यान दिसून आयलें ना की खंय तरी 1-2 महिन्याक तुझी मिस्टेक. पहिली 1 महिनो बरें वाडला बेबी. त्याच्या मागीर प्रॉब्लेम सुरू झाला. So these problems appear mostly when there is nipple feeding. Parentsank कळून येना, weight मागीर ड्रॉप जावपाक लागता and then at 9 months ही कंडिशन येता. ग्राफ दाखयल्लो. हा, आय ऑलवेज बिलीव इन अ ग्राफ. कारण 3 हा, बदन आता ग्राफ दिसलो तुका ग्राफार कितें दिसलें? हा, तुका ग्राफार कितें दिसलें सांग? कळून येता अंडरवेट आसा. आता हो अंडरवेट एकदम अंडरवेट ना, म्हणल्यार रेड लायनीच्या सकल ना. बट आर वी गोइंग टू वेट फॉर माय बेबी टू बी अंडरवेट तितली? ती तर मागीर रस्त्यावयलो कोणीय म्हणटलो बारीक आसा बेबी. ऍज अ डॉक्टर म्हाका येता वी शूड हॅव मेड आउट हियर इटसेल्फ एट दॅट 1.5 month. वाडपाक जाय आशिल्लें. आतापर्यंत एक्चुअली 9 किलो पावपाक जाय आशिल्लें आणि 1 वर्सा आमी 10. पण वी कॅन ऑलवेज कॅच इट. एज आय टोल्ड यू द 4 phases ऑफ ग्रोथ. ओके, आता सध्या तू 3rd phase ऑफ ग्रोथेन आसा. ओके, 3rd आणि आमची 4th phase अजूनही आसा. सो यू हॅव स्टील कम एट अ बेटर दिसिंग टाइम. बट नेक्स्ट टाइम रिमेंबर, सेकंड डिलिव्हरी जातकीर फर्स्ट थिंग दॅट एव्हरी मदर शुड डू इज फर्स्ट बिफोर डिलिव्हरी लर्न अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, लर्न अबाउट वॉट कॅन हॅपन विथ द बेबी, वॉट ऑल थिंग्स. कारण मग थोड्या गोष्टी इतल्यो सिंपल असतात त्याका पेरेंट्स इतले आबूज जातात अँड दे गो मॅड फॉर स्मॉल थिंग. हे तुका पयलींच खबर असते न्हू, यू वुड हे नॉर्मल आसा, हे म्हाका खबर आसा हे जातले. ओके, सो दॅट मेंटॅलिटी यू शुड, फॉर दॅट यू शुड लर्न अबाउट बेबीज दिस न्यू पेरंटहूड. ओके, and once the baby is born, even before baby starts losing weight, learn about breastfeeding. पहिलीच्या काळात ते इझिली जाताले. घरात 5-6 बायला असतले ज्यांनी पहिली ब्रेस्टफीडिंग केले. दे वूड हेल्प यू. प्रॉब्लेम आता किती झाला, आताची जी जनरेशन असा ती पहिलीची मदर्स फ्रॉम 1970s and 80s who had gone more on bottle feeding, because that time there was a lot of bottles in the market. There was no restriction. So तू ऐकतले तुझी मम्मा नाल्या तुझी मम्मा कोणते आमच्या वेळी आम्ही बाटली दिली. हा, बिकॉज व्हेरी गुड, यू डिडंट स्टार्ट, वी कॅन ऑलवेज कॅच अप. डेफिनेटली असली असती, बट आय वुडंट से तुझी टेक्निक कम्प्लिटली रॉंग आशिल्ली. somewhere nipple feeding but little bit better nipple feeding achille. So she had this, because I have mothers who have come with 3 kilos of weight at birth and 3 kilos at 3 months. I have one patient from
now coming. Now she has started gaining. But she stayed on breastfeeding. She didn't start because baby did not even accept outside feed. That was one more thing. So now she has started. But हे 3 महिन्याक केल्यात त्यात आम्ही जर पयलीं केले असते जाल्यार baby wouldn't have suffered now. Okay. So now you tell me what are the proteins in your baby's diet? तुवें म्हाका सांगले त्यो सगळ्यो भाजयो सांगल्यो, रायस सांगले, रवो हांवें आयकुना चड. केला डॉक्टर स्टार्ट पण ते घेना. Very good, घेना. I don't even want ravo. रवो Okay. म्हणल्यार कशें ना, रवो आणि ते You know what? Nowadays we have a lot of Instagram handles and YouTube handles who are giving baby foods. Day before I saw one handle which is run by a pharmacist herself who is having twins. At 9 months of age, she is showing such big dabbas of baby food which we are not supposed to show online. की म्हज्या भुरग्याक जाय तितलें हांव दूध दिता आनी जाय तितलें तें फूड दिता. Okay? It is not like that. By the time baby is 9 months, हळूहळू आमचें दूध येवपाक जाय 500 ml च्या आसपास, चड न्ही. आणि solid food should take over. That transition from 6 to 9 month is very important. Now this handle is having around 100k followers. That person has. So mostly mothers are following. तांकां दिसता ते करता म्हणल्यार करेक्ट आसा. इट इज नॉट लायक दॅट. एंड देर इज एब्सोल्युटली देर आर नो रेग्युलेशन्स ऑन सोशल मिडिया. कोणीय उठता आणि म्हज्या बेबीक वजन, आता थोड्यांचे बेबी असतात मोठी मोठी घरांतल्यान, सम घरान अनुवांशिकपणे दे आर चब्बी, बट दे आर गिविंग ओनली मिल्क. सो शी वील एडवायज आपण फक्त मिल्क दिता, तू 1 वर्सापर्यंत मिल्क दी. डजंट वर्क लायक दॅट. सो ऑलवेज सायंटिफीक बेस्ड आसपाक जाय गोष्टी. सो मागीर फुडलें प्रोटीन सांग. प्रोटीन खंय आसा तुजे दाळी सोडून म्हाका कांय प्रोटीन आयकुपा येना. नाव यू टेल मी, डिड यू स्टार्ट फिश? डिड यू स्टार्ट एग? डिड यू स्टार्ट चिकन? तुम्ही खाता? मागीर त्याक कित्याक नॉन वेज करून दवरला? हा, सो दॅट आय रिलेटेड. हा, पळयलें, ताका खबर आसतलें. प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ युअर मसल. आता हांव एक घर बांदता, तेजी वणटी बांदता, ती विटा नाल्यार चिरे घालता आनी मागीर बांदता काय फक्त सिमेंट मारून उडयता? पयली विटा असतात न्हू, त्यो ज्यो विटा असतात पळय त्यो म्हणजे अमायनो एसिड्स अँड प्रोटीन्स, आणि ते बाकीचे जे हांव लेप चडयता न्हू सिमेंटाचो, ते तुजे रायस, वीट आणि बाकी सगळे वता न्हू भाजयो त्यो. बट जर आमची फक्त रायस आणि भाजयेनूच जाली न्हू, मागीर फक्त सिमेंटाची वीट, मागीर तूं अशी जातली तें जालां. ओके, मदीं आमकां विटो जाय. दॅट इज युअर प्रोटीन्स. And protein start from 6 months. Actually, from birth, breastfeeding anvata. So your diet is also important over there. And at 6 months, when we usually start all proteins. If you ask any of my mothers who are under our in our group, mothers, winning moms group asa, titu naw galtal tuka. Okay, in that it's all about protein. Okay, then every 2 weeks when we have a online meeting, it's a Zoom meeting. The number of questions that will come, I'll tell you. And then other mother, doctor, even I had this question. So one mother will ask one question, 10 macho to question astalo. So that is the advantage of having a continued education, and that goes till she's 2 years. कारण तुझी मेंटॅलिटी तोपर्यंत चेंज जावपाक लागतलो. फर्स्ट you'll see माझे बेबी खायत नाही, की ते डॉक्टरान सांगला कांयच खायना, ते आपल्या हातीन खावपाक सांगले. सो बेबी लेड विनिंग, फर्स्ट थिंग. लेट द बेबी ईट विथ हर ओन हँड. आता ते आयला बसला तेन्नाच्यान म्हजे 2 स्पिनर खावन उडयले त्याने. ओके, सो शी रिक्वायर्स दॅट कन्सिस्टन्सी, जे ते उकलतले, पळयतले, तोंडां घालतले. सो आता हे चेंज जावपाक टायम लागतलो फर्स्ट. कारण तुवें आतापर्यंत ताका चड प्युरीज दिल्यात? अजुनूय प्युरी आसा? ना. आता कितें खाता सांग? कितली दाट आसा? तू खाता तितली? मिक्सरान ग्राइंड करतात. दॅट एट 9 months मिक्सर शुड स्टॉप. 6 months मिक्सर इज फायन. ते सुद्धा थोडी भुरगीं मिक्सराचे घेना. ओके, सो नाव फ्रॉम टुडे इन सेल्फ तू जे कितें खावपाक दिता, यू आर फर्स्ट गोइंग टू मेक दॅट इन टू लड्डू. सो जे कितें करता तू जराशें मॅश कर, मिक्स कर तुझे जे दाळ भात जे आसा ते. ओके, त्याचे धाकले धाकले लाडू करून 2च लाडू ताच्या फुडें दवर. ते लाडू आसा ते उकलतले, पळयतले, आपली तोंडां घालतले, भर करतले, उडयतले, जे करता ते करून ताका. बट लेट हर फीड विथ हर ओन हँड. घरान आनी कितले लोक आसात? कितले? कारण जितले लोक तितले एडवायजीस एक्स्ट्रा येतले. यू जस्ट डू वॉट आय एम टेलिंग यू. ती त्याच्या भल्या खातीरूच सांगतली. पूण कितें आसा, मेनी टायम्स भुरगे आसा न्ही, खावना जाल्यार कितें, तू पातळ करून दी, मिक्सरान घालून दी. पयलींच्यान आमी करतले, आमी 100 भुरगीं पळयली. दॅट्स ओके. सो कितें जाता की घरातले लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. ओके, घरातले लोक सपोर्ट केले ना, दॅट पेशन्स ऑफ 5 to 6 days इनफ, युअर बेबी इज गोइंग टू ईट.
ओके. एकदा बेबी कळटा की हांव जरा रडल्यार दुसरो कोण येना घरातलो, नाजाल्यार त्या रडला म्हणल्यार घरातले आसुनी गो हे खावनी, तशें जावपाचें ना. ते फुडें दवरला ते खावनी, आपशींच खातले ते. ओके. अशी खंयची गोष्ट आसा जी तूं दिनासतना ते हात मारून घेता आनी खाता? हा हा, अशें नाका आशिल्ल्या खाता. ओके. सो हा, दिस इज हा ते खा, दिस इज फसी इटिंग. बाटो करुनी. ओके. तू एक व्हडलो प्लास्टीक हाडून दवरतले, तेजेर ते बसताले बसनी जाल्यार हायचेर आसा जाल्यार हायचेर पूण सकयल प्लास्टीक घाल. ते कितें उडयता ते उडोवनी कितें, आनी उडयल्ले तेका जर खावपाक जाय तर प्लास्टिकारूच आसतले न्ही. तेजे सेपरेट प्लास्टीक आसतले विच विल बी यूज ओनली फॉर इटिंग. ओके. नाल्यार सिलिकॉन मॅट्स अशें कितें मॅट आसा जाल्यार. ओके. लेट अस सी इट. ती घाण करतले, तें तुकतले, तेच तोंडाक घालतले बिकॉज तांकां तें आवडटा आनी ते तांणी 6 म्हयन्याक करपाचें आशिल्लें. ते तेन्ना मेळना, आतां करुनी. शी विल स्टार्ट फ्रॉम देट. ओके. वी आर गोइंग टू एड प्रोटीन्स इन आवर डायट. वी आर गोइंग टू चेंज हर डायट completely. And lot of things will be there, don't worry. Ghee, very good. You started ghee, you have started little bit consistency which is thicker. These are good things that you've done, and because of that, if you see from February till now, 800 grams of weight gain is there, but it needs to be a little bit more. Okay. Second thing, तू माझ्याकडे आयले बिकॉज लास्ट महिन्यात 23 तारखेक जेन्ना तू 9 महिन्याचे वॅक्सिन घेवपाक गेल्ले तेन्ना तेजे वजन 5.8 आयले, 5.8 आयले, राईट. आणि त्याच्या पयलीं तू फेब्रुवारीन जेन्ना दोतोराकडे गेले तेन्ना 6.5 आशिल्ले. सो यू गॉट स्कॅर्ड की 6.5 म्हणजे बेबी कमी कशें जालें. विज्युअली दोळ्यान पळयलें तेन्ना तुका बारीक जाल्ले दिसले बेबी. हा, पूण अशें इतले बारीक ना की झुप्प करून इतलो वर. हा, सो तू ते एक गोष्टीक भिले तू. सो सगळ्यात इम्पॉर्टंट, रिमेंबर सिरियल रिडिंग्स. सो त्याच्या खातीर ग्रोथ चार्ट रियली हेल्प. सिरियल रिडिंग म्हणल्यार पयलीं म्हणजे इतली एकदम झुप्प करून एकूच कित्याक सकयल आयली. अँड इफ यू नोटीस, आय टोल्ड यू टू रीचेक द वेट, जस्ट टू चेक आमची रॉंग आशिल्ली काय. सो ऑलवेज रीचेकिंग इज इम्पॉर्टंट. तुज्या मनान केन्नाय डावट आसा, अरे म्हजे बेबी लास्ट टायम इतले आशिल्ले, इतले आस्क रीचेकिंग. ते कितें आसा, मशिनार दवरून पळोवपाचें आसा, नॉट अ बिग डील. ऑलवेज रीचेक. ओके. येस. सो एनिथींग एल्स. ओके. डेव्हलपमेंट. बसता ते आपल्या आपणी बशिल्ले, उबे रावता आपल्या आपणी, सोफ्याकडे लागीं उबे रावले, धरून सवय चलतले. हा, ओके. पण उबे रावपा लागला. गुड. सो डेव्हलपमेंट आमकां जाय तशी आसा. ओके. आतां तेका घरा कडेन तुमी कितें म्हणटात? नांवान आपयतात काय बेबी म्हणटात? बाय. आपल्या आपयल्यार पळयता. ओके. बाय. हा. See, immediately she look. This is also very important. Now, few principles. जेवणाच्या तुका सांगतले. Few principles. No mobile, no TV till 2 years of age. Mobile, very good. ते खायना पिना म्हणून मोबाईल दाखवून दिता ना. खायना पिना जाल्यार सोडून दी. ताका भूक लागता तेन्ना ते खातले. ओके. हे बेबी अराउंड 7 किलोचे आसा, आमचे 7.5 धर तू. ते 6-7 वरां सुद्धा खाय नासतना उरले न्हू जाल्यारय काय प्रॉब्लेम ना. ओके. नॉट नेसेसरी ते 3-3 वरांनी 6-6 वरांनी खावपाक. खाता खावनी. पण केन्ना केन्ना अशे दीस आसतले ते खावचे ना. लेटर अलोन सोडून दी. ओके. मागीर ताका जाय तेन्ना ते चड खातले. सो मँगो ना डायरेक्ट 12-12:30 उठले जाल्यार डायरेक्ट ते शीत कशी करता ते दिता. घी घालता. सो ते जाले मागीर न्हिदता ते. इतले परत उठले जाल्यार तेका प्युरी बी करून दिता पळय, मॅश करून रॉ म्हणलें पळय, ते खायत ना डॉक्टर. चडशे घेवपाकून ताका रॉवच ना. तुका मखाणा खबर आसा कितें? ते घातला हितून. ओके. तू आता मखाणा तो जस्ट भाजतले आणि तसोच मोठा मखाणा काढून त्या फुडें दितले. जस्ट तसो दिवपाचो. इट्स फिंगर फूड नो. ते धरतले तोंडाक घालता की ते मूव जाता. अदरवायज ते मखाणाचे धाकले पॅनकेक कशे कर. मखाणा अँड मे बी रवा और बेसन ते ऍड करून यू कॅन मेक स्मॉल पॅनकेक्स ऑल्सो. हा, पॅटी टाईप. ते करून दी सांजे इव्हनिंग टाइम. ओके. मागीर इव्हनिंग ते जाले मागीर रातचे तेका परत सेम दाल रायस ते घालून कशी. ओके. We are going to increase the protein intake to around 1 to 1.5 grams. त्यांना ब्रेस्ट फिडिंग. तुवें भायल्ले दूध काय इंट्रोड्यूस करू ना. फॉर्म्युला. फीड हांव तितून घालता. आफ्टर 6 मंथ्स स्टार्ट केले.
स्टार्टिंग ते घेना ताका ते आवडना. कोकोनट मिल्क मेळटले इझिली घरा कडेन. तो फॉर्म्युला मिल्क यू रिप्लेस विथ कोकोनट मिल्क ना. ओके, तू जितून फॉर्म्युला मिल्क घालता जस्ट शिफ्ट इट टू कोकोनट मिल्क. जे सत्वान घालताला न्ही हे सेरेलेक करताले पण ती जस्ट कन्सिस्टन्सी कोकोनट मिल्क घाल, आल्मंड मिल्क घाल. ओके, कोकोनट मिल्क मेळटा टेट्रापॅक. तू घरा काड न्ही. सोयीचो रोस न्ही. सोयीचो रस इंग्लिशीन कोकोनट मिल्क. कॅज्यू मिल्क, कॅज्यू भिजत घालप, एक 10 काजू भिजत घाल, बारीक पेस्ट कर, तितून थोडे उदक घाल, जाल्यार कॅज्यू मिल्क. ओके, ऍड दॅट. दिस इज गोइंग टू इन्क्रीज युअर कॅलरीज. ओके, सेरेलेक केला बरोबर मतलब कॅज्यू रोस्ट करून आणि हे कितें जाता वर्सा तितून जितले तुम्ही घालता न्हू दॅट इज व्हेरी लेस क्वांटिटी सो दॅट एवरीथिंग वील एडजस्ट ना. ओके, येस.